बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेजू तूं मेलोय पूण मनशा खातीर जिविताच्यो सरी वावल्यो आनी आख्या संवसारा खातीर काकुतीचो सोमदी रुक्तो जालो. जिविताची सरी उगोवणी देव काकुती काकुतीन आख्या संवसाराचे दापलोले घाल आनी तुकाच आमचे वयर रितो कर. काकुतीची जोर जावन जेजूच्या काळजांतल्या व्हांवल्या रगता आनी उदका हांव तुजेर पात येता. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामकें येवं. तुजी कशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर ईश्वर तुजे दयेसा वस्त्रे मदें तूं सुदोव आनी सुदयस आपूचेसू बागेन बरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसरा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो आंकवार मरेताय जल्मलो पोंस लेखा ताणें कोस दिसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो शिवोन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार हे बाबाच्या उजव्यान बसलाय. तुयताय जिव्या आनी मेल्ल्यांची सुरी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कतली पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणेचें जिवीत. आमेन. सासणेचे बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी ओत्मो देवपण आनी आमच्या आख्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या कुटुंबाची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या बापायांची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या आवयांची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या भुरग्यांची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या तरणाट्याची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या जाणट्याची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या शेमायांची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या शेपायांची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या सासमांची काकलूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरभंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत ओत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या सुनाची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या नातरांची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या शेजाऱ्यांची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या सोयऱ्यांची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या इश्टा मित्रांची काकलूत कर. जेजूच्या
जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या सासूबाईची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या जाव्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या चेडवां भुरग्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या चेडू भुरग्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या भुरगीं नासल्यांची काकलूत कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भू मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या दोतोरांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या नर्सीची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या फार्मासीन काम करतल्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या टिचरांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या हेडमास्टरांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या प्रिन्सिपालांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या इस्कॉलांतल्या पिवनाची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या शेतकामती कोत्तल्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या पोदेरांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या मास्त्री मारतल्यांची काकलूत कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भू मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या मिनिस्टरांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या पंचायतीन काम करतल्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी वेगवेगळ्या ऑफिसान काम करतल्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या बोटीचेर काम करतल्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या परदेशान काम करतल्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या काम सोदतल्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी कोण नासल्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी हॉस्पिटलान ऍडमीट आसल्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सिरीयस पिडेन कोश्टवतल्यांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी आयज मरून गेल्यान तांची काकलूत कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भू मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी पाप साहेबाची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या बिस्माची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या कार्डिनल आसा तांची काकलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या पाद्रींची काकलूत कर जेजूच्या
बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या माद्रींची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या सेमिनारिस्टांची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या कॉन्व्हेंटान शिकतल्यांची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या सेमिनारिस्टांक शिकयतल्यांची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या माद्रींक शिकयतल्यांची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळे पाद्री माद्री मरून गेल्या तांची काकलूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोग पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवीधरा, पवित्र मोरदेव, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवीधरा, पवित्र मोन्नावी, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवीधरा, पवित्र मोन्नावी, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. देव काकलुतीची लादायन आमचो स्वभाव जातलो. हांव तुजेर पात येता. सगळीं हांव तुजेर पात येता. बापाच्या काळजासून व्हांवतली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. बापाच्या ओर्त्या सुगुणाची देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. समजणी मेळून आसलेल्या गुटाची देव काकलुती. हांव तुजेर पात येता. भोव पवित्रित्वेच्या गुटांतल्या झरी वरवीं व्हांवलेली देव काकलुती. हांव तुजेर पात येता. मनशाच्या ओ बुजवणीच्या जाणवायचे थाव मेळून आसलेली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. सगळें जिवीत आनी कुशालपण उपजयतले देव काकलुती. हांव तुजेर पात येता. पृथ्वी परस वर्ती देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. ओचुऱ्यांची आनी ओझेबांची जोर म्हूण पाचारलेली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. आख्खी पृथ्वीवर रोडटले देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. शुभ जावन संवसारान आयलोली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. जिलच्या काळजांतले उक्त्या घायांनी व्हांवलोली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. आमच्या आनी किरीतपणी पातकें बसत जेजूच्या काळजांत आसलेली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. विचितपणी पवित्र अस्थीन लिपून आसलेली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. पवित्र सभेच्या स्थानीयत आसलेली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. पवित्र स्नानाच्या संस्कारान आसलेली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या नितीवनपणाचे आसलेली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. आख्खो जिवीत काळ आमकां सांगात दितली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. आमच्या मरना वेळार आमकां वेंगयतली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. आमकां सासींक जिवीत दितली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. हेमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां वाटायतली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. निसूर पातक्यांक मन बोलोवन येत आसलेली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. गोडव्यांक विचित्रपण बागीनपणांक सजमनां तसली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. देवाचे सगळ्या गुटांचो थाव मेळोन आसली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. आमकां सूर दोलीतपणांतली भायर काडटली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. कांयच ना थंय आमकां जिवीत दितली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. आपल्या हातांतले रोशनीचे वेंगयतली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. देवाच्या सगळ्या हात रोशनीचो मुकुट जोडटली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता. आपल्या भितर आमकां बुजवण दवरतली देवीक काकलुती. हांव तुजेर पात येता.
कोती बरीत काळजाच्या बोडव्या विसवाच्या देवीक काकुती हांव तुजेर पाती येता निराशी आत्म्याच्या निमाण्या बोरभाशेची देवीक काकृती हांव तुजेर पाती येता काळजाचे सुगुरपण बिरांती शांती दितली देवीक काकृती हांव तुजेर पाती येता बागून आत्म्याचो अनून आनी सुखाचो तिंगशी म्हूण पाचाली देवीक काकुती हांव तुजेर पाती येता बरवसो नासल्यांक बरवसो दितली देवीक काकुती हांव तुजेर पाती येता शेवटाची मागणें सासन जेवा तुजी सवें सोपनां तुसी काकलूत आनी सोरणां तुसी दोळेपणाचे भांडार आसा दुयेन आमची तुजी नदर घाल आनी आमची ताय तुजी काकलूत वाडय हे बरी आमच्या अवघडायच्या खिणांनी आमी निराशेन जायना वो उर्बा सोडिनासतना व्हडा बरवशान मोग आनी काकूळ जावन आसली तुजे पवित्र कुशीक आमकां समर्पण करूं आमेन. Book of Psalm 46. सर्वेश्वराचे मीत मेर नासलो विश्वास. देव आमचो आसरो सगळी देव आमचो आसरो तो मोशें बोळ सगळी तो मोशें बोळ कोश्टा आकांताच्या वेळार सगळी कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवू सदांच तयार भूंय कांपल्यार कापूं दोंगर खोल दर्यान उमटून पडूं दर्याची लारा चडबडू गडबडू लारांच्या मारान दोंगर हालूं आमी हालचे नांव सर्वेस्पराचो सांगात आमकां जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. हे वेळार थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया. सगळीं सासंगी पडून आंज बडव्या सांगाताक भगवंता सांगाताक आकवार मारी बरोबर सांत फ्रांसीस शावेरा बरोबर सांत सुसेवासा बरोबर आमची सगळीं भाव आनी भयणी आमची शेमाय आमचे पुर्वज कितले युगांचे काळांचे मरून स्वर्गार आसात तांचे बरोबर दुनियाची वेदेवाक आमी सासंगी पडून नमस्कार करुया. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोड तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो किल्लो हांव तुजेर पातयेता. Paid for the waters so and so long after you. You, Lord, are my heart desire, and I long to worship you. You, Lord, are my strength,
my shield. To you, O Lord, may my spirit yield. You, O Lord, are my heart desire, and I long to worship you. ओय दुनिया, तू म्हज्या काळजाची हास, तुकाच हांव म्हजें सगळें समर्पण करता. तुका सगळी महिमा, आर्गां, वंदन, दिनवास, आतां आनी सदां. ह्या जिविताच्या स्वासा खातीर, ह्या वाऱ्या खातीर, उदका खातीर, जमनी खातीर, मळबा खातीर, ह्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जाल्ल्या भाव भयणां खातीर, Book of Psalms, Psalm 100, verse 2. Worship the Lord with a gladness. आनंदान सर्वेश्वराक बुजुया, वाकणुया. ई प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो. हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो. सगळे बरोबर. हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो. सगळे विरावया. हे प्रभु यीशु, ताळे मारूया. हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो. प्रेम के दाता, प्रेम दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो. सगळे वाढल्या. हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो. शांति के दाता, शांति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो.
प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हाथ बारी, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति की दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सगळ्यांनी पावडी हालेलुया, 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 हालेलुया। हे वेळार आमचे काळीज मौन ओगेपणान बापाक उबारे। आमी हाडलेली आर्गां स्तुती ओगेपणान ताका उबारे। आमच्या जिवितान असले बरेपण, करुणाय, ताची दया, काकलूती खातीर ओगेपणान ताका आर्गां वाखाणे दिवया। हालेलुया। पावणे वेळार पवित्र संस्कार आमचे मुखार दवरून
हे देवा उतराचेर आमी नियाळ करता. जेजू असोच आपल्या शिसांक इस्रायल पुरशी शिकयतलो आनी हो लोक हे देवाचें उतर जायतीं जाणां व्हड्या उर्बेन मानून घेतालीं. उर्बेन ते आयकतालीं. ते आयकूंक ते सजमूंक देवा आमकां पाव म्हूण मागुया आनी देवा उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावया. Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Matthew chapter 28 verse 16 to 20. इकरा सिसांक गालिले गेले आनी जेजून आपणाक मेळूंक सांगलोल्या दोंगरार ताका पळोवना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले आनी जेजू फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारान देवान म्हाका अधिकार दिला. म्हणटकूच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे सीस करात. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्मेची नांवे तांकां स्नान दियात आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगळ्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात आनी जाणा जायात सदां सदां होय काळा युगांचे संपादने पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. देवाची उदर हें बसया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगाचे न्हू आयज 11 सीस एकठांय जाल्ले. कितले सीस? हो दुसऱ्या उतरान तांकां आमी आपोस म्हणटा. जेजून कितले आपोस वेचून काडले? 12. पूण आयज कितले जाण आहात? 11 जाण आहात. वेचून काडलेले 12. पूण आतां सद्या कितले जाण आसात? कित्याक 11 जाण आहात ते? 11 जाण कित्याक आसात? येस, someone is right. जुदासान कितें केलो? गोड घेतलो आनीक मेलो. आनी जिवन जाल्ल्या जेजूक पळोवंक तो उरलो ना, ताका फावना जालें. जेजू जिवन जाव पर्यंत उरलो ना. जेजू मोता तोय बी पळोवपाक तो उरलो ना. आनी जेजू जिवन जालो तोय बी पळोवपाक जुदास उरलो ना. कित्याक ताचे आदीं जुदासान गोड घेतलो आनी जुदास मेलो. आयज 11 सीस एकठांय जाल्यात. हे 12 आपोस एकठांय जाल्यात आनी तांकां जेजू पयलो मेळ्ळो जेरुसलेम. खंय मेळ्ळो? जेरुसलेम. ताणें पयलो जेजूक जिवन जाल्लो. आयज लेकून थंयसर ते जागे दाखयतात. आनीक हे जेरुसलेसान तांकां वचोंक लायले. खंय वसात म्हणले? गालिलेयाक वचोंक सांगले. पयलें उतर मेळ्ळा थंयसर. बायबल उक्ती करात. गालिलेयाक ते गेले. खंय गेले? गालिलेयाक ते गेले. कित्याक गालिलेयाक गेले काय? अशे जायते प्रश्न येतले. म्हाका दिसता गालिलेयाक ते गेले कित्याक आतां ताणें देवाचें उतर सगळ्या संवसाराक परगटूंक जाय. कितें करूंक जाय? सगळ्या संवसाराक. आनी ह्या जेरुसलेसान ते गालिलेयाक गेले. गालिलेयाक अशीं ते सगळ्याक हें देवाचें उतर परगट करूंक जाय ही खुणां. इग्रोज म्हणटा ती, पवित्र सभा म्हणटा ती फक्त क्रिस्तांवांची ना. ही सगळ्यांची इगोज, सगळ्यांची, सगळे रचणेची इगोज ती. पूण बाबडी न्हू ह्या एका जेरुसलेसान गालिलेयाक वेतात. कित्याक? गालिलिया हो जेरुसलेम ते अशें स्वत मानताले की हांगासर देव रावता.
खंय देव रावता? गलिल्याक न्हू, जेरुसल्यान देव रावता. आनी हे भावार्थाची तिखाण ह्या जेरुसल्याक गेले जाल्यार आमचो भावार्थ वाडटलो. ह्या जेरुसल्याक गेले जाल्यार आमचो भावार्थ आमकां अदीक घट जातलो. अशें हे सगळें कोण चिंततालो हे भाशेन? जुदेव लोक चिंततालो. जुदेव लोक चिंततालो हे ते शार, देवा गेलें शार, हो तो जागो हिंगा देव मेळटा. पूण जेजून तांकां सांगलें कितें करात? खंय वसात? गलिले वसात. म्हणल्यार हिंगाच रावनाकात. आयज तुमकां हांगासर भावार्थ मेळ्ळा, हांगासर तुमी जेजूक हांगासर पळयला, तो जेजू तुमी खंय पळयतल्यात? खंयसर? गलिल्याकूय पळयतले हांव. आमी बी थोडे फावटी चिंता थिंगाच गेले जाल्यार कितें जातलें? आमगेलें काम जातलें. चूक, ती चूक. जेजू थिंगाच गेले जाल्यार न्हय, पूण हांव सगळे कडेन आहा. हांव कितें आसा? सगळे कडेन आहा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पण आमी देव मंदिरान येता, रितीराक येता, नायट विजिला येता, येवपाकूच जाय. कित्याक? हांगासर आमी सगळीं भावार्थी, देवाक मानतलीं, देवाक सोदतलीं. ही जिवी इग्रोज एकठांय जाता. जिवी इग्रोज कोण? कोण? आमी. आमी जिवी इग्रोज सगळीं भावार्थी एकठांय जाता, देवाचें उतर वाचता, नियाळटा, शिकता. आनी आमचे मदें अदीक जेजू आसा. जेजू म्हणटा दो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाती थंयसर हांव आसा. पूण बाबडी न्हू, जेजू पयलें ह्या सिसांक दिश्टी पडलो. 28 verse 7. 28 verse 7. वेगी वचून ताच्या सिसांक सांगात, देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवन केला आनी पळयात तो तुमचे फुडें गलिल्याक वेता, थंय तुमी ताका देगतल्यात. पळयात हेंच तुमकां सांगूंक आयलां. पळोवरी भावंडो, देव तांकां सांगता तुमी जेरुसल्याक पळयला, तो आतां गलिल्याक तुमी पळयतल्यात. गलिल्याक तुमी पळयतल्यात. भावंडीनो, गलिल्या म्हणल्यार एक सादो गांव. तो जायतो लोक येतालो, जायते भासांचो, जायते राष्ट्रांचो. आनी ह्या सगळ्या राष्ट्रांक सादो लोक. तो चडशी देवाक कोण सोदतात जाणा? कोण सोदतात? सादो लोक. सादो लोक. थोडे फावटी ग्रेस लोक, तांकां ग्रेसकाय पुरो. ग्रेसकाय पुरो. आनी देव कित्याक जावो? पूण हो सगळो सादो लोक ह्या गांवांत एकठांय जाता. व्हडलें शार तें गलिल्या म्हणल्यार. आयज देखून व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां आसात, व्हडले लोक हे गांवांत आयज वेतात. पूण जेजू ह्या गांवांनी देवाचें उतर परोट घालो. मॅथ्यू चॅप्टर 4 verse 15 पळयात. मातेव ताची परतून खबर सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 4 verse 15. जेबूल 4:15. जेबुलनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव, दोर्याचे वाटेर जॉर्दानाचे पेरे तोडी आसलेली राष्ट्रांची गलिल्या. व गांवांची तूस केली इसायास प्रवाद्यान. व गांवांची तूस केली. हे गांवांक वाखाणलो. verse 16. हो गांव लोकांक कितें करतलो? verse 16. काळोखांत
रावतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मनाची सावली पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. थंयसर जायतो लोक वसलो आसलो, तांकां भावात नासलो. जायतो लोक देवाक कितें कोत्तालीं? सोदतालीं. देवाक कितें कोत्तालीं? सोदतालीं. आनी जायतो लोक ह्या देवाचें उतर आयकूंक ह्या शारान रावतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणून ही पवित्र सभा आमकां सगळ्यांक उजवाड. पवित्र सभा आयज सगळ्यांक उजवाड. जायते फावट सांगता हांव, कुरपा वाडो ह्या कुरपा वाड्यान रावतलो लोकूय बी कितें करून भरपा जावो? उजवाडान भरूंक जाय, कुरपेन भरूंक जावो. आनी हांगासरलो ही कुरपा आनी उजवाड कितें जावपाक जाय? कितें जावपाक जाय? काळोख नासलेल्यांक उजवाड जावपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणून आयज देवा उजवाड मेळ्ळ्या उपरांत हांव दुसऱ्यांक उजवाड दितां. आसूं तेंगे म्हाका कितें पडलां अशें गे आमचें धोरण. आनी अशें धोरण आसल्यार आमचें सारकें ना. जेजून आपल्या शिसांक सगळ्यांक देवाचें राज परगट करूंक धाडले. पण आयज हो दोंगर खंयचो तो हांव नखो. जेजू आयज ह्या दोंगरार दिश्टी पडलो, तो दोंगर खंयचो तो हांव नखो. पूण आयज दोंगर जावं येता पवित्र सभा. आयज हें देव मंदीर हो एक दोंगर. आनी हाका म्हणटा आमी इग्रोज. इग्रोज म्हणल्यार जायते फावट तुमकां उदकां येता फातरांचो. फातर इगोज न्हू, खरी इगोज म्हणल्यार आमी एक एकटी. आनी ताका ग्रीक भाशेन अशें म्हणटात एक्लेसिया. कितें म्हणटात? एक्लेसिया. हो दुसऱ्या उतरान इंग्लीश उतर आयलें ताका चर्च म्हूण. आनीक ग्रीक उतर आयलें एक्लेसिया. कोण बरयता जाल्यार ELLESIA एक्लेसिया. आनी एक्लेसिया म्हणल्यार कितें? EKKLESIA. एक्लेसिया म्हणल्यार कितें? एक्लेसिया म्हणल्यार एक जमो. एक जमो, एक समुदाय एकठांय जाता. कोणाच्या नांवान? कोणाच्या नांवान? देवाच्या नांवान. तिका म्हणटा आमी इग्रोज. एक जमो, एक ग्रूप, एक समुदाय, एक भावांतलेचो जमो एकठांय जाता. ताका म्हणटा आमी इग्रोज. आनी थंयसर एकठांय जाल्ल्या बरोबर जिवन जाल्लो देव जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दर सोनवाराक थोड्या इगोजांनी, दर दिसाक थोड्या इगोजांनी, आनी दर आयताराक आमी कितें जाता? एकठांय जाता. ही आमची इग्रोज. सजमल्यान आमी सगळीं एकठांय जाता. ही आमची इग्रोज. दर दिसाक आमच्या घरान मागणें करूंक आमी एकठांय जाता. कितें आमची ल्हान इग्रोज. आमी हांगासर सगळीं एकठांय जाता. ही आमची व्हडली इग्रोज. आनी हांगासर आमी देवाचें उतर नियाळटा, मागणें करता, देवाक आर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबा आदल्या काळार आनी आदल्या खोरारान जाय जाणां चिंतालीं दोंगरार देव रावता म्हूण. दोंगरार देव रावता. आनी चडशे न्हू आदीं दोंगरांक बी अशें सांगतात दोंगरार खंय घरां बी बांदनासले. कित्याक? कित्याक? देव रावता. आनी दोंगरार तर आमी गेलीं जाल्यार कोणाक डिस्टर्ब करतलीं? देवाक
डिस्टर्ब करतली. देवाक आमी डिस्टर्ब करना जावपाक ते दोंगर खूंय बरे आहा तशें दवरताले. देवा तूं वयर राव आनी आमचें कितें कर, कितें घाल, बेसांव घाल. पूण आयज ते दोंगर बी आमी पिड्यार केले. अशीं जाय जाणां चिंतप दोंगरार. थोडी पावटी हांव नखो तुमी केन्ना मोतीर म्हण आयकलां? मोतीर जाय ती कोपेलां आनी थोडी इगोर्जो बी वयर दोंगरार आहात. खंयची एक उडगास करूं शकता? लोटले आहा दोंगरार ते कोपेलां आनी ताका मोतीर म्हणटाले. थोडी वाटी दोंगुलीचेर ही ल्हान ल्हान इगोर्जो लेगून बांदताले. कित्याक हे दोंगरार कोण रावता? देव रावता. म्हणटरी हे दोंगरार एक स्पेशल जागो जंय देव रावता आनी देवाक भेटिल्लो जागो. आयज तो दोंगर आमी वचपाची गरज ना देवाक सोदूंक. आयज दोंगर म्हणल्यार ही पवित्र सभा. आमची पवित्र सभा म्हणल्यार ही हो दोंगर. आनी जेजू जायते फावटी हे दोंगराचेर शिकयतालो. खंय शिकयतालो? तेन्ना इगोर्जो नासल्यो. इगोर्जो कोपेलां जेजूच्या वेळार आसली ना. केन्ना तो देव मंदिरान शिकयतालो नाल्यार केन्ना खंय शिकयतालो? दोंगराचेर शिकयतालो. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 1 to 8 पळयात. जेजू दोंगराचेर शिकयता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8 1 to 8. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 1 स्टार्ट करात सगळीं बरोबर. लोकांच्यो उरपोंची पळयून जेजू दोंगरार चडलो. लोकांच्यो उरपोजी पळोवन जेजू खंय चडलो? दोंगरार चडलो. आनी मागीर थंय तो बसलो आनी ताचे शीर ताचे सरशी आयले आनी तो थंयसर शिकोवंक लागलो. पूण जेजू दोंगरार कितें करता? शिकयता. जेजू दोंगरार मागणें कोत्ता. आयज इगोजीन शिकयता हांव, कोपेलान शिकयता हांव, कोपेलान इगोजीन देवाचें उतर शिकता हांव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. दुसरें जेजू दोंगरार मागणें करूंक वेता. 14:23 जेजू दोंगरार मागणें करूंक वेता. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. म्हजे वाडल्यान सगळीं वाडल्यान लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसान जातूस पर्यंत थंय एकलोच आसलो. पूण बाबा न्हू आयज हांवें तुमकां सांगलां आयज दोंगर खंयचो? इगोर्ज. हें आमचें मंदीर. आयज आमकां मागणें करूंक बगोर इगोर्जीन मागणें करूंक येवंक फावो. आयज पवित्र सभा स्वत मानता ह्या दोंगरार ह्या पवित्र मंदिरान हे पवित्र वस्तीच्या रुपान जेजू आमकां रावता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी ह्या मंदिरान जायते भाशेन देव आमकां पोसता. कसो पोसता? कितें मेळटा ह्या देव मंदिरान? कृपा. आनी कितें मेळटा? बेसांव. आनी कितें मेळटा? देवाच्या उतराची सजमणी. आनी कितें मेळटा? आनी एक आय वॉन्ट वन मोर. जालें. आनी कितें मेळटा देव मंदिरान? ताची कूड आनी रगत मेळटा ताच्या मंदिरान. एक खंय सेमिनार आसलो आनी हो सेमिनार कोणाच्यानी एटेंड जावं येतालें. कोणाच्यानी
ताका क्रिस्तांव म्हूण नासले. पूण हूंय हो सेमिनार एका व्हडले कॉलेज ती कॉलेज आनी व्हडले कॉलेजीन हो सेमिनार चालू आसलो. आनी तितून जायते धर्माचे मनीस आसले, जायते धर्माचे मनीस. आनी हो आख्खो सेमिनार जाले उपरांत तांकां खबर ना ह्या कॉलेजीन खंयचे कडेन कितें आहा ते जाणात फकत कितें करपाक, जेवपाक, लेक्चर एटेंड जावपाक आनी कितें करपाक, न्हिदपाक. आनी तितून जायते दुसरे जागे आसले. सूर शेवटी ते केन्नाच क्रिश्चनिटी क्रिस्तांव हें बी कांय नको आसले. कळ्ळें न्हू तांकां बाबड्यांक खंयचो जागो कितें हें कांय खबर नासली. आनी निमणें दिसा खंय सेमिनार हें सगळें शिकोवन जाले उपरांत खंय तातूंतले जायते जाणां विचारूंक लागले, ह्या बिल्डिंगाचो एका कोणशाक एक रूम आसा, ते रुमान कितें आसा? हें पळय आमचें येदें व्हडलें बिल्डींग आसा, त्या तुमच्या बिल्डिंगांत निमण्या रुमान एक रूम आसा आनी त्या रुमान कितें आसा? आनी कोणें विचारलें खंय, कित्याक अशें विचारता तुमी? उमक्या रुमान गेल्या उपरांत त्या रुमान कितें आसा? आनी ताणें खंय अशें सांगलें, एकटो सांगलो खंय म्हजें मन म्हणल्यार जड जाल्लें. हें जाल्लें जड जाल्लें. जेन्ना हांव त्या रुमान भितर सरलो तें मन कितें जालें सारकें म्हणजे हांव. आनी ताका लागून 2 दिसाक त्या रुमान हांव वचूंक लागलो. 2 दिसाक त्या रुमान भितर सरता तशें मन कितें जाता, शांत जाता. दुसरो एकटो म्हणूंक लागलो खंय त्या रुमान म्हाका एक कितें तरी अशें करून वायब्रेशन म्हणटा आमी ताका, म्हणजे भितर एक कशी एक एनर्जी, एक शक्ती भितर सरली म्हणूंक लागलो खंय. आनी एकटो म्हणूंक लागलो खंय त्या रुमान हांव पळय भितर सरलो तेन्ना म्हाका एक विचित्र उजवाड दिश्टी पडलो. एक विचित्र भाशेचो कितें दिश्टी पडलो, उजवाड दिश्टी पडलो. आनी एकटो सांगूंक लागलो खंय त्या रुमान हांवें कितें तरी म्हाका एक दुसरेच आठवेस, दीस इज नॉट अ सिंपल रूम. हांव न्हिदता तो रूम न्हू, तो रुमा भितर आनी ते रूम एक न्हू. हांव जेवता तो रूम आनीक तो रूम एक न्हू. म्हजें घरा लागीं म्हजो पर्सनल रूम आहा तो रूम आनी हो रूम एक न्हू. आनी ताका लागून आमी सगळे घुसपाक गोंदळाक सांपडल्यात. कित्याक ते उलयनासले, इतले दीस ते एकामेका कडेन उलयनासले. ओगेपणान हे आपले हो कोर्सूच करताले. निमणे दिसा तांकां उलोवपाक चान्स पडली आनी ते विचारूंक लागले ते निमण्या रुमान कितें आसा हें आमी अनुभवपाक. कितें कसलो रूम आसलो, कसलो रूम आसलो, कोपेल आसलें. आनी तांकां बाबड्या खबर ना हें कितें म्हणून, कोपेल म्हूण. तितून पवित्र संस्कार आहा म्हूण तांकां खबर ना, पूण तांकां तेतूंत ताणें अनुभवलें. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी थोड्यांनी म्हणलें आय एक्सपिरियन्स समथींग अनयुज्युअल. अनयुज्युअल म्हणल्यार हे संवसारान ती वस्तू मेळना तसल्यो वस्तू लेगून हांवें थंयसर अनुभवल्यो. म्हणटा बाबा न्हू हो जागो मिलाग्रीचो जागो. थंयसर देव रावता. कोण रावता? देव रावता. दर एका कोपेलान, दर एका इगोजीन देव रावता. आनी थंयसर जायती कृपा मेळटा. उक्ती करात जेजून मिलाग्री दोंगरार मिलाग केली पळयात. 15:29 मॅथ्यू चॅप्टर 15:29. फुडें सरून जेजू गालिलेच्या दर्याचे देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून बसलो. दोंगरार चडून बसलो. खंय वचून बसलो आनी थंयसर साबार लोकांक तो कितें कोत्ता, कितें कोत्ता?
बरो कोत्ता चोया थंयसर 31. मणी उलयतात, हम्म? कोडी दोत जातात, हम्म? तोंडी सारकी चलतात, आ? कुड्ड्यांक नदर येता. म्हूण पळयून त्यो पणजी अजाप जाल्यो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकोंडूंक लागल्यो. समजले तुमी जेजू हे दोंगरार चडून गेलो आनी ह्यो मिलाग्री केल्यो आनी तेतून आनीक मिलाग्री केली. वर्स 34 4,000 लोकांक जेवण वाडटा. आयज ह्या देव मंदिरान आमकां जेजू मेळटा आनी जायते भाशेन तो आमकां पोसता. हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया. हालेलुया बाबडो म्हणून आयज जाय जाण आमी सोत माननात हे मंदीर म्हूण सोत मानतात. ते क्रिस्तांवूय ते सोत मानतात. आनी एक बायल खंय एक बायल क्रिस्तांवूय खंयसर वाचलेलें हांवें. क्रिस्तांवूय ही बायल सदांच खंय एका फादरीची जीव हाताली आनी जायत्या रितीराक येताली. आनीक सदांच म्हणटाली म्हाका जेजू दी, म्हाका कितें दी, जेजू दी. आनी आमच्यांनी जाणें बातीम घेवंक ना तांकां कुमन्याव दिवपाक जायना. सदांच मागताली म्हाका जेजू दी, म्हाका जेजू दी. आनी एक दिसा खंय आनी सदां खंय पयस संस्कारा मुखार खंय ती दिमी रावताली, दिमी रावताली. आनी जेजू कडेन म्हणटाली जेजू म्हाका जेजू दिनात. भुरगीं कशीं हांव जायत पाट पळयता आमची ल्हान भुरगीं ती तर आवय बापूय घेवन येल्यार ती पयलीं कितें जाताय आं कोत्ताय बाबडी बोंगो आनी थोडी बरी बरी आजूण येताय आनी ती बाडी रावताय. मामीचे डॅडीक जेजू दिला तो म्हाका केन्ना दितलो. आनी थोडे हांवें अशी थोडी राग हाली मामी बडयतात जेजू कितें केला तुवें घेयला म्हाका कितें केलें ना दिला. आनी थोडी मागीर बोंगो दिसता म्हाका तेंची. आनी एक भुरगो कसोच वचना मामी ताका ते सायडी उडटा तो मामीक हे सायडी वयता कितें दी म्हूण आपणाकू. आनी एकटो भुरगो येवन म्हाका कंप्लेन केला फादर तूं मामीकूच जेजू दिता म्हाका जेजू दिना, म्हाका जेजू दिना. बाबा तुका जेजू दितलो हांव राव मातशें व्हडलो जावन. ना फादर हांव व्हडलो जालो, हांव आतां व्हडलो जालो पूण तुवें कितें दिलें ना जेजू. ही भाशेन आमची भुरगीं पळयतात ते भाशेन ही बायल खंय जेजू कडेन फादरा कडेन येवन झगडटाली फादर म्हाका जेजू दी, म्हाका जेजू दी, म्हाका जेजू घेवपा जावो. आनी जेजू घेयलो जाल्यार आनी जेजू घेयलो हांव मेल्यार लोक उपकारता पूण म्हाका जेजू घेयलो बगोर म्हाका सूख ना. दीस रात खंय ती बायल ते पाद्रीचे बरोबर उजत करी पूण तिचो एकटो उजत करी म्हळ्यार एकूच तिचो आवडो कितें घेवपाकू जेजू घेवपाक, जेजू घेवपाक. आनी केन्नाय जेजूक हांव घेतली आनी जेजू कोण तो हांव वळखतली हे खंय तिची आस. केन्ना कुमन्याक घेतली केन्ना म्हणून. आनी जायतो वगत थंय ते दिमी रावताली दिसाचे वरांचे वरां दिमी रावताली पयस संस्कारा मुखार. आनी एक दिसा खंय मिलार घडली थंयसर खरेंच जेजू आयलो आनी तिचे खंय जिबेर ताणें आपली कूड दवरली आनी ती खुशाल जाली खंय इतली खुशाल. फादर कितें करून नासलो जेजू दिना आसलो पूण जेजू आयलो आनी म्हाका कितें येयलो जेजू दिलो. आनी ती खंय बरी जाली, बरी जाली. आनी मागीर खंय तिणें बातीम घेतलो आनी बायल जायते कडेन खंय जेजूक परगटूंक लागली. जेजू म्हळ्यार जिवो देव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. म्हणजे बाबा न्हू देव मंदिरान आमकां जायते भाशेन जेजू मेळटा. कुडे फादर ते भुरग्यांक आनी कितें करतलें अशें म्हणटली ना. जे दिसाक भुरगे कुसव्यान रचता त्या दिसाक ते मरो पर्यंत भुरग्याक खंय हाडूंक जाय
देव मंदिर हाडूंक जाय पूण हांव नको फुडें हांव रोंग जायत पूण हो म्हजो अनुभव जायती दिसाणां एक पाट प्रेग्नंट जाली ती आनी देव मंदिरांत येनात मागीर ती भुरगीं जाल्या उपरांत ताका बाथरूम दिवपा येतली आनी मागीर परतून येवपानात आनी मागीर तांकां परतून केन्ना हाडटली भुरग्यांक कुमन्या आनी थोडी झगडोंक मुगे चेड्याक दिलना मुगे चेड्याक आनी ही भुरगीं रेस्टलेस भुरगीं पयलीं आवय बापूय मिसाक येनात दुसरें भुरग्याक हाडनात दीस चिल्ड्रन आर रेस्टलेस आनी ती न्हू आवय बापायक कितें करून सांगूंक जायना म्हाका कालूच सांगला फादर मुगे चेडूं धाकटें चेडूं पूण सगळें मारता रेस्टलेस धाकटें भुरगें कोणाक आयकना आनी कोणाक आयकपाना म्हूण सांगलां कोणाक आयकपाना म्हूण सांगलां जाती तूं बेगीन त्या भुरग्याचें मागणें कर तूं मागण्यान उदीक घोट राव अशें एका गांवांत घडलें हांव न्हू जाय ते गांवांत रितीर करी सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार सकाळीं मागणें जातालें आनी सांजी हे रितीर जाताले आनी रितीर जाता आसतना एका कोपेलान वेतालो सोमार एका कोपेलान गेल्यार मंगळार एका कोपेलान पयस कोपेलां ती आनी ते गरजे प्रमाणे ते गांवांत वेतालो आनी गेलो तेन्ना सादो लोक तुमी सांगलें सादो लोक देवाक सोदतात ग्रेस लोक कोणाक सोदतात ग्रेसकायेक व्हडपणाक नांवां गर्वाक सोदतात पूण जायतो लोक आयलो आनी जायतीं भुरगीं आयलीं सुमार 40 जाण सुमार भुरगीं आयलीं आनी असो पवित्र संस्कार दवरलेलो आसलो आनी हांव तशें सायडीर रावून हो रितीर कंडक्ट करतालो एक पाट पवित्र संस्कार दवरलो आवय गे म्हजी माय हे भुरग्यांनी असली बोवाळ घालूंक लागले कोण चिमटे काडटात कोण उलयतात कोण कितें करतात तेच जाणात हो रितीर खाबर जाल्या उपरांत थोडी पेरंट्स म्हणूंक लागली फादर येता ते सोमाराक एक एनावंस कर भुरग्यांक आवय बापूय येयात आनी भुरग्यांक कोणाक हाडनाकात आगो कित्याक अशें म्हणटा बाय तूं ना फादर तूं कितें सांगता तूं कितें उलयला तें आमकां आयकूंक लेगून ताणें दिलें ना सगळीं कोण चिमटे कशी करता जाणा तुमी न्हू कोण केंसां दवरता कोण चिमटे काडटा कोण कोण आनी कोण इल्लो मायक घातला तरी असो आवाज कोणाक व्हडलो थंय गेलो ती 40 जाण सुमार आयकतो आनी सगळो वेळ आय वॉज अ लिटल बीट डिस्टर्ब सगळो वेळ डिस्टर्ब परतून हांव इगोर्जेन गेलो आनी जेजू आयज हांव त्या गांवांत गेल्लो जायत्या लोकांक थंय आपयलो पूण हें देवा उतर आयकूंक कितें जालें ना दिलें ना जेजू हांव कितें करूं जायत्या वडिलांनी गांवच्या समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी बी सांगलां फाल्यांतान भुरग्यांक हाडनाका म्हूण एनावंस कर आनी हांवें म्हणलें जेजू के हेजे प्रमाणे म्हाका उडगास आयलो सिसांचो अशें जेजू बरोबर भुरगीं येतालीं आनी तीं उलयतालीं गुडगुड करतालीं देखून जेजू सी सांगतालें तांकां कितें कर धांवडावन दी आनी जेजू तांकां सांगता तांकां म्हजेशें हाडात सर्गीचें राज कसलेंचें भुरग्यांचें जेजू हें आयकूं दिना ती खरें हे समुदायान म्हाका आतां तेणें सांगलां फादर तूं तर भुरग्यांक तर घेता जाल्यार आमी येवपा नाय अरे देवा बोगूस म्हजें आतां हांव कितें करूं एक सायडीन वाडलो सांगतात भुरग्यांक तर दिता तांकां घे आनी कितें करता तो कर आमी येवपा नाय आतां हांव एकदम हॉट सूप हांव नको कितें करपाचें तें तरी आसतना परतून मागलें जेजू ह्या भुरग्यांक तर हांव तुजे सोशील तांकां धांवडोवन घाल जाल्यार तीं आनी उलयतलीं आनी पिड्यार जातलीं तांकां दवरलीं कोण पिड्यार जातलीं पेरंट्स आहाय ती वाडलेलीं आहाय ती आयकूं दिना ती असलीं तसलीं देवा हांव नको परतून मागण्याक रावलो कित्याक एक सोमार येता न्हू परतून सोमारा वचूं जाय आनी सोमाराची टफ फायट आहा ती तेमी सांगलें आयदर भुरग्यांक दवर ना जाल्यार आमकां दवर भुरग्यांक धांवडय नाल्यार आमकां दवर हिंगा
तशेंच गेलो मागणें केलें आनी कांय म्हणलो ना वगो रावलो आनी पोतून रेतीर स्टार्ट केलो. दुसऱ्या सोमाराक पोतून चिव छाव चिव छाव चिव छाव. आवय देवा आयज हो लोक म्हाका बुड्डीत आयज कित्याक फादर तूं सांगलोलें गेल्ले सोमाराक तुवें आमगे आयकना तूं खोटो तूं पाड पडलेलो. आय देवा कितें कितें आयकूंक पडटा म्हण देवा पूण देवा हें सगळें आयकूंक म्हाका तुका आत्मो दी हें म्हाका बळ दी जेजू कडेन मागलें. आनी थिंगा गेलो उपरांत लोकांनी रावताय मागण्या सारकी संदी मेळटा रावताय लोकांनी पोतून सोलिलो सारको तूं तुगेलेंच करपाचो अगो काडलान गेलो. आतां दुसरी पावटी येयलो देवा हें सगळें कितें थिंगे त्या कॉपलान गेल्यार बरें वो त्या कॉपलान तो रेतीरूय बोन गेल्यार बरें हें आतां चिंतनाच्या भारार. तिसऱ्या सोमाराक गेलो. तिसऱ्या सोमाराक पोतून मातशें चिव चिव चाव चिव मातशें आवाज येयलो पूण भायर कोणें कांय म्हणलो ना ओगी रावलीं भायर आहा तीं. आतां चवथ्या सोमाराक काडलान गेलो. चवथ्या सोमाराक तीं सगळीं भुरगीं जालीं उलोवन कितें जालीं थोकलीं तांकां आनी उलोवपाक कांय ना. चवथ्या सोमाराक हांवें त्या हेतू कॉपेलां एक मिरेकल पयली सगळीं भुरगीं साश्टांगी पडल्यात आनी कोणाक नमस्कार करता तूं व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटोवया. आनी जे दिसाक त्या गांवान आस पर्यंत त्या कॉपेलान रेतीर कंटिन्यू केलो कित्याक हांव सोत मानतां म्हज्यान म्हाका बदलूंक जायना म्हज्यान कोणाक बदलूंक जावपाचो ना पूण देवाच्यान म्हाकाय आनी सगळ्यांक बदलपी तो देव आसा हें हांव सोत मानतां. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पूण बाबा न्हू आयज लिकून जायतीं भुरगीं मेळ्ळीं म्हाका 1000 भुरगीं पूण ह्या भुरग्यांचो म्हाका आयज लिकून आतां व्हडले जाल्यात ते थोडे व्हडले जाल्यात आनी कशे ते सासंगी पडले कशे ते सारके जेजू मुखार सासंगी पडून जेजूक बुजोवंक लागले. कोणें शिकयलें तांकां देवान शिकयलें. हांवें तर तांकां तापयल्ले वसात म्हणून धांवडायल्ले ते जेजू सुशिकी जाता आसले पयस वयता आसले ते लॉफर जाता आसले. आयज ते भुरग्यांतले थोडे कॅटेगिस्ट जाल्यात हे थोडे भुरग्यांतले थोडे बरे बरे जॉबाक आसात आनी ते जाय जाल्यार म्हाका उडगास करतात. फादर आमकां न्हू देव कोण तो नोका आसलो आमी पूण देव कोण तो तुवें शिकयले देखून आयज आमी जाणाव देव कोण तो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आनी त्या वेळार तर आमी ल्हान आसतना तुवें तर आमकां ते लागीं दवरूंक नात आनी तुवें आमकां ते शिकोवंक ना जाल्यार आयज आमी थोडे म्हणटा आमी सोऱ्याक नमस्कार करपी आमचे बापूय सोरो पिवपी थोडे म्हणटा आमी पयशांक नबर सगळे खोटेपण आहा ते आमच्या गांवांनी आहा फादर. पूण तुवें आमकां देव कोण तो तें शिकयलें देखून आमी देवाक अनुभवूंक पावले आनी आयज हे देवाक अनुभवूंक पावले देखून आमच्या जिवितान येतल्या आव्हानाक फुडो करूंक आमी भियेना कित्याक आमी आतां देवाक नमस्कार करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हण बाबण्णो सदांच देवा मुखार तेन्ना थोडी म्हणटा आपणा कडेन जावपाना साश्टांगी पड आनी खरें म्हळ्यार पडोंक जाय. पवित्र सभेन बी न्हू पवित्र सभेन 21 पावटी वर्सा 21 पावटी पाद्री सगळे बडीचे नांवान साश्टांगी पडटा. केन्ना ते केन्ना गूड फ्रायडे 21 पावटी आख्खे पोरीच्या नांवान एक्चुअली 2 दिसाक आमी देवा मुखार साश्टांगी पडूंक फावो. केन्ना 2 दिसाक देवा मुखार साश्टांगी पडूंक फावो. आनी साश्टांगी पडप म्हणल्यार एक व्हडली खुणा देवा तूं देव देवा तूं देव आनी हांव कोण हांव बी देव. हांव धूल आनीक माती.
तूं तो कुमार आनी हांव ते कुमाराची माती. पूण हें बाबड न्हू एक व्हडलें सासंगी पडप देवा मुखार सासंगी पडप ओ कांय जायना जाल्यार तकली तरी जमणीक लाय, तकली तरी जमणीक लाय. जाय जाण सांगला फादर म्हाका फादर तुवें सांगलोलें वखद बऱ्याक पडलां. कितें वखद गो, कितें वखद सांगलोलें फादर तूं विसरलो वय म्हणलें थोडी फावटी हांव विसरता कोणाक कितें वखद सांगलें हांव नको म्हणलें. जाय जाणां म्हाका सांगलां फादर आमी सकाळीं उठल्या उपरांत सासंगी पडटा आनी सगळें मनांतलें काळजांतलें जिवितांतलें सगळें देवा तुजे मुखार हांव दवरता. हें सगळें तूं कर. आनी जेन्ना हें सगळें देवा मुखार सासंगी पडून दवरता हांव तेन्ना हें सगळें देव फुडें वता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पवित्र पुस्तकांत अश्यो जायत्यो देखी मेळटात. देवा मुखार ती सासंगी पडटा. कोणा मुखार? देवा मुखार. Matthew chapter 14 verse 33. लोकांक 14:33 होड्यान होड्यांत असले तांणी ताचे मुखार चोर पटून म्हणलें खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पावडी सगळीं होड्यांत होड्यान असले असले ताणी ताचे मुखार चोर सरपटून पटून म्हणलें खरेपणी देवाचो पूत पूत तूं. म्हणून बाबा न्हू खरेपणी देव तूं देवा मुखार मनशा मुखार ना सॉरी देवान रुसल्यार ते वस्तू मुखार सासंगी पडप ना. देवान रुसल्यार ते वस्तू मुखार सासंगी पडप ना. आनी कित्याक सासंगी पडले ताणें एक व्हडली मिलाक पयली. कितें मिलाक पयली ती ताणें तेजे वयर मेळटा जेजू दोरयाचेर चलतालो. पयला तुमी टायटल कोण जेजू दोरयाचेर चलतालो आनी ते भियेल्ले कोण येता म्हणून देंवसार येता म्हूण भूत येता म्हूण आनी ताणें जेजू पयलो आनी ते ताचे मुखार सासंगी पडले. पूण बाबा न्हू देव मंदिरांत देवा मुखार तुमच्या घरांत जाताली आयज सोय करात. देवा मुखार कितें पडूंक सासंगी पडूंक देवा मुखार सासंगी पडूंक. बाबा न्हू देवा मुखार जे कोण देवाक वळखतात ताणें देवा मुखार सासंगी पडले आनी जायते मनीस आयज देवाक सोदतात. कोणाक सोदतात? देवाक सोदतात. लूक चॅप्टर 2 वर्स 11 जे विद्वान म्हणटा आमी तेय देवा मुखार सासंगी पडटा. लूक चॅप्टर 2 मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 11 2:11 2 verse 11 आनी घरान भितर सरून बाळकाक ताची आवय मारेच्या सांगाता तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. साश्टांगी पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. ते विद्वान ते देवाक वळखोन आसले. ते देवाक वळखोन आसले. देव कोण ते नोको आसले पूण ते देवाक सोदूंक वेतात आनी देवा मुखार साश्टांगी पडटात ते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. जायते फावटी न्हू तूं सासंगी पडटा तेन्ना तूं देव म्हूण ओळखून घेता तेन्ना देवाची उदीक कृपा तुका मेळटा. देवाची कृपा उणें न्हय सगळें मेळटा. जायते फावटी एग्जाम्पल दिता हांव. उदक पावस पडटा पूण तुका उदक पावस गेल्या उपरांत तुका उदक जाय जाल्यार तुवें कितें दवरूंक जाय? आयदन दवरूंक जाय. वय ना आनी दवरता आसतना उमतें दवरूंक जाय. कितें दवरूंक जाय? उदारें दवरूंक जाय. पूण जायत जाणां आमी आयदन दवरतात. पावस पडटा
आयदनां आमी दवरतात कित्याक पावस गेलो उपरांत आमकां कितें जाय कितें जाय उदक जाय आयदनां दवरतात पूण आयदनां कितें करून दवरतात उमती कितलो पावस पडो कितलो पावस पडो जाय ते रेतीर केले जाय ती मिसां केली पूण आयदन कितें दवरलेलें आसा उमते दवरलेलें आसा ही कुरपा मेळूंक आयदन हे भाशेन दवरूंक जाय उमतें दवरूंक जाय उक्तें दवरूंक जाय पोतें दवरलें जाल्यार हितून पावस पडलो पूण सगळें उदक गेलें जायते फावटी आमी देवा मुखार सासंगी पडटा तेन्ना हें आमचें आयदन पड भरलेलें आहा रागान द्वेसान पातखान दुस्मानकायेन तें खाली जाता आनी देव ह्या आयदनान कुरपा घालता प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ते आमकां बागेवन मॅथ्यू सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 8:2 अवचितूस एका खोडकारा लागीं सरून ताका आं नमस्कार हांव चिंतू एक कोडकार कोड फुटलोलें कितें जालें लागीं सरून कितें म्हणलें ताणें कितें केलें ताणें नमस्कार पयलें कितें केलें ताणें नाका नमस्कार नमस्कार केलो सासंगी पडलो देव मंदिरांत येयल्या उपरांत पयलें देवाक सासंगी पडप पयलें देवा कडेन उलोवप पयलें देव तूं देव आनी हांव ती तुजी रोसना म्हणटो हे कोडकारान अवचीत एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी मागीर आनी म्हणलें आं सायबा आ? तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता नितळ करूंक जाता म्हणजे आनी तो नितळ जाता पूण बाबड न्हू तूं देवाक कितें सांगूंक सोदताय पयलें देव म्हूण मानून घे कितें कर देव म्हूण मानून घे आनी एक दोतोर म्हाका सांगलो फादर म्हाका एक बायलेचो राग आयलो आनी ती बायलेक हांवें धांवडायन गायली आनी तिका सांगलें पोतून केन्ना हें नाका आनी हुंयच्या दोतोरा बोली वच म्हजी बोली आनी पोतून केन्ना दोतोर तुवें सारकें केलें अशें दिसता तुका हांव मातशें घुस्पलां हांव मातशें म्हळ्यार घुस्पलां एक हांव दोतोर बी आनी मनीसूय बी कोण दोतोर आनीक मनीस कित्याक धांवडायलो तुवें म्हणूंक लागलो ती बायल बोगोर येता तपासपाक आनी बोगोर येवन कितें करता आपल्यालेंच सांगता हें वखद बऱ्याक पडना तें वखद बऱ्याक पडना तुवें हें वखद वांकडें दिलें तें वखद सारकें दिवना हें बऱ्याक पडना तें तेशें बऱ्याक पडना आपणालेंच सांगता आनी सांगून मुगे टायम कितें करता पिड्यार करता वखद दिल्लें एक फावटी लेगून घेयना पोत्तून येता बोवाळ मारपाक तूं वखद सारकें दिवना तुवें रॉंग वखद दिलें तुवें एश केलें तुवें तेश केलें आनी मातशी तकली कितें करता सारकी बेजार करता इरार करता आनी म्हजी तकली आनी तेका हांवें तिका सांगलां कितें कर म्हणून खंयच्या दोतोराक वच पूण पोत्तून म्हणजे बोलेन त्या दोतोरांनी सारकें आहा वो सारकें ना तुमी कितें म्हणटात हें दोतोरान म्हाका सांगलें तुमी कितें म्हणटात त्या दोतोरांनी सारकें आहा वो सारकें ना थोडीं सारकें आहा म्हणटात थोडीं सारकें ना म्हणटात कितें सारकें ना कितें सारकें आहा आं पळय दोतोरां येयनाक म्हूण सांगिल्लें तें सारकें आहा वो सारकें ना सारकें आहा कित्याक सारकें आहा तें ओके येवन बेजार करता वखद घेयना आनी कितें ओके दीस आय वॉन्ट दीस पयलें ती वस्तोरी मानून घेयना कितें म्हणून आपूण कितें घेयना म्हणून हांव कोण म्हूण
हांव पेशंट म्हण हांवें दुयेंती म्हण मानून घेयना. पयलें ते वस्तुरेन मानून घेवपाक जाय हांव कोणू पेशंट म्हणजे हांव पिडेवंत, म्हाका गरज आसा. दुसरें ते वस्तुरेन कितें मानून घेयना ती. आतां तेणें सांगलां, फिलोमेनान सांगलां तो दोतोर म्हणून. बट पयली हे वस्तुरेन मानून घेतलेलें हांव कोण म्हणू पिडेवंत म्हूण वो हांव पेशंट म्हूण. आनी हांव पिडेवंत जाल्यार म्हाका कोणाची गरज. पूण हांवें दोतोर सांगता तें वखद घेवपाक जाय. हांवें तूं दोतोराक सांगता तूं येसलो तूं तेसलो तूं वखद सार दिल ना जाल्यार दोतोर कोण जालो. ती बायल वो ती पिडेवंत आहा ती दोतोर जाली आनी दोतोर कोण जालो पेशंट. म्हाका दिसता हें बरें चलतलें, सारकें चलतलें, चलपाना. कित्याक आनी तें वखदूय बऱ्याक पडपाना. तशें आमची सगळें अशेंच कितें घडटा बाबा न्हू. आमी देव मंदिरांत येता आसतना आमी तूं देव आनी आमी तुजेर रुचना. ही भाशेन तर आमी देवा मुखार सासंगी पडली जाल्यार ती सोयरीकूत पळयात दोतोराक गेली आनी ते पेशंटाक गेली वाडटली. वय ना दोतोर त्या पेशंटाक सजमतलो आनी पेशंट त्या दोतोराक सजमल. तांचे भितर जी सोयरीकूत आसा जी सजमणी आसा ती वाडटली. हांगासर मनीस तो देवा मुखार येवन सासंगी पडटा जाल्यार देवा मदें आनी मनशा मदें जी सोयरीकूत आसा जो संबंद आसा तो कितें जातलो वाडटलो. ना जाल्यार तो वाडना. म्हणून जायते पावटी हे सासंगी पडप म्हणल्यार देवा भितर आनी आमचे भितर इश्टागत बांदप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी तुका ट्रीट करपाक नाका आसलें टायम नासलो देखून जाल्यार तुवें तो देवा मुखार सासंगी पडलो जाल्यार न्हू तो देव तुजी काकूट करतलो. जायते दोतोर आहात दोतोरांचें म्हणल्यार आनी एक दोतोर आहा सांगता म्हाका कोण सांगलें फादर हो दोतोर न्हू बऱ्यांतलो बरो दोतोर, बऱ्यांतलो बरो दोतोर पूण मालकिऱ्यात. बऱ्यांतलो बरो दोतोर पूण कितें मालकिऱ्यात. बरो दोतोर सगळीं मानतात बरो दोतोर म्हूण पूण मातशें मालकिऱ्यात. कितें मालकिऱ्यात पण ना फादर तो न्हू कोण मोत जाल्यार पळयना पयलीं कितें सांगता नंबर घे. पयलीं कितें करी नंबर घे आनी लायनीर राव. सगळ्यांक दुखता तुका एकट्याक दुखता राव लायनीक आनी मागीर तुगे नंबर येयलो उपरांत यो. पूण तेजे बोली गेल्यार फादर सगळ्यांक बऱ्याक पडटा. पूण जायते पावटी पावणू देवा मुखार आमी सासंगी पडटा देवा मुखार आमी ल्हान जाता आमची पातकाची दूख दवरता तेन्ना देवाची काकूट आमकां अदीक आमकां मेळटा. अशें पळयत पुस्तकान एक बायल मेळटा कॅनानायट वुमन कानाची बायल. मॅथ्यू चॅप्टर 15 verse 25. Matthew chapter 15 verse 25. एक बायलेची खबर. एक बायल आयली कॅनानायट म्हणटी बायल. ती जुदेव न्हय ती देवाक वळखून आसली आनी ती जेजूची येवन जीव खाता ती बायल कितें म्हणटा ती पळयात. तरी पूण लागीं येवन ती ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें सायबा म्हाका पाव. ती बायले सांगलें तूं सुण्याचे कास्ताची तूं सुण्यागे जातीची कळ्ळें. तुगे जात आमगे जुदेव न्हय ते जातींतून न्हू तूं आनुच्या देवांक बुजपाची आनी ती तांकां सोत मानताले आमी सुण्याक आसताय म्हूण. आनी तरी आसतना ती सांगता तो जेजू तिका सांगता एका भुरग्याचें खाण काडून सुण्याचे पेट्याक घालप सारकें न्हू. आनी ती बायल कितें म्हणटा ताका verse 26. ताणें अशी जाप दिली भुरग्याचें काण काडून त्या सुण्याच्या पेट्यांक उडोवचें म्हणल्यार सारकें न्हय. मागीर ते बायलें कितें म्हणलें म्हणलें खरें सायबा पूण आपल्या दोन्याच्या मेजा वेले दोन नील पडटा ते कुडके सुण्याच्या पेटेय खातात. तूं म्हाका सुण्या पेट म्हूण कितें म्हूण पूण हांव सोत मानता सासंगी पडटा तुजे मुखार सोडपोर पडटा आनी म्हणटा तूं देव.
आनी तुज्यान म्हाका दिवपा जाता आनी दिल जाल्यार तूंच कितें करतलो दितलो ही सोत मानता. मागीर तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें, ए बायले, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घोडेर बरी जाली. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया देवा मुखार तूं सासंगी पडटा आनी तूं खालतो जाता आनी देवाची बेळसमां तुका उदीक मेळटात. देखून बाबून आयज निच्यो करया. खंयच्या कोपेलान भितर सरूं, खंयच्या कोपेलान भितर सरूं जाता जाल्यार सासंगी पडूंक जायना जाल्यार एटलिस्ट ही तकली तरी दोतोरेक लाय ही पयली वस्त. खंयच्याय गांवांत वचूं कोण जायत पाड आमी कोणा मेळूं वयता, थंयसर एक कोपेल आहा, प्रेयर रूम आहा, भितर सर आनी जेजू सांग हांव हांगासर आसा. आनी ही भाशेन तर आमी देवाक तर खरें बुजता जाल्यार अदीक देवाची बेळसांवां आनी देवाची कृपा आनी देवाची विजवितां आमी पळोवंक पावता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया म्हणून जाय ते मनीस खरें देव आसा वो ना दुबावान आहात, आजून आहात क्रिस्तांव, आजून जाय ते दुबावान आहात आनी तांचो भावात वाडना. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 31. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका धरलो आनी म्हणलें, हलक्या बोवाताच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलय तूं? होलक्या बावादेच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलो तूं? जेजू दर्याची चलोन येता आनी हें पेद्रून पळयलें, जेजू दर्याची चलोन येता आनी ताणें सांगलें, सोम्या तूंच जाल्यार म्हाकाय बी कितें करूंक दी, उदकाचेर चलोन दी. आनी पयले फावटी हो पेद्रू जो बोटीचेर चलतालो, दर्या एका जमनीर चलतालो, आतां कोणाची चलता? खुशाल जालो. आतां म्हाका भिवपाक गरज ना. आतां म्हजे बोटीन तरी तुफान आयलें, हांव कितें करतलो? उदकाचेर चलतलो हें चिंतूंक लागलो. आनी चिंता ताणें आपली नदर देवा वयली काडली आनी कोणाची दवरली? कोणाचेर? आपणाची आनी उदकाची दवरली. आनी तेन्ना तो कितें जावंक लागलो? बुडोवंक पावलो. आनी ताका लागून बुडोवंक पावलो आनी ताणें म्हणलें, हांव सायब हांव बुडटा, म्हाका पाव. आनी जेजू ताका वयर काडटा आनी जेजू ताका सांगता, हलक्या विस्वाशा मनशा, कित्याक म्हूण तूं दुबावलो? आयज जाय जाणां हे पवित्र संस्कारांत इगोर्जी देव आसा ताका दुबावतात, जाय जाणां. आनी देव तर ना जाल्यार आमी कित्याक सासंगी पडूं? भावात ना ताच्यांनी सासंगी पडपाक जायना. आनी आय सॉरी टू से दॅट, म्हाका काल एका फ्रेंडाक सांगलां हांवें, म्हाका एक फोटो धाडला तेजे चेडवाचो आनी कोणाचो 21st बर्थडे, ताणें बरोबर केक कातरल्या. हांवें ताका सांगलां, आगो तें तुजें चेडूं आहा तें क्रिस्तांव आनी तें दुसरें चेडूं आहा तें क्रिस्तांव वो तें आनी खंयचें गो, तें कोण पेगन काय चल्लां. कित्याक ताजें चेडूं आहा न्हू तें सगळें बरें न्हेसोन आहा आनी दुसरें चेडूं आहा तेका लुगोट कितें जालां? उणी जाला. तेगे भाडें सगळें उणी जालां आनी सगळीं तेका म्हाका दिसता 21st बर्थडेक कोणी तेका लुगोट उणें हाडलें आसतलें. कोणी कोणाय बर्थडे वयता तेन्ना बी तेंका एक धाकटें लुगोट दियात. भावण न्हू, आयज असल्या वस्तूंनी आमचो भावात वाडना. आमचो भावात सगळ्या भायल्या वस्तूंनी पळयात तुमी, सगळ्यांक आमी सगळें फॅशन, सगळें मॉडल, सगळें, पूण आमचो भावात उणें जायत वेता कित्याक आमी देवा मुखार सासंगी पडूंक सोदिना. अशेंच म्हाका जालें एका इगोर्जीन अशें जालें, हांव एका काजाराची मीस करी आनीक ते इगोर्जीन जायत्यो वस्तू ह्या लोकांनी बदलल्यो, बऱ्यो वस्तू. लोक तर बऱ्यो वस्तू तर बदलतात, हांव सदां उबो आसता. तो लोक म्हाका कितें पडलो म्हणटा तें म्हाका व्हडलें पडलो ना. पूण लोक तर वायट वस्तू करूंक सोदतात जाल्यार हांव थिंगा म्हजो हात घालपाक म्हाका भिरांत दिसता. लोकांची न्हू, कोणाची? देवाची.
पण ते इगोचेर न्हू सगळो लोक कॉन्सग्रेशन वेळार सगळीं दिमी घालतात आनी कोणा कडेन जायना ती थोडी बसतात जायना पिडीन आहात ती बसतात पूण जायना ती लेगून दिमी घालतात आनी थंयसर ही दिमी घालता आसतना जाय ताणें टेस्टमेंट दिली फादर मुखार दिमी घालूंक जायना आसली मुखार चलोवंकूच जायना आसलें पूण जेन्ना हांव कॉन्सग्रेशन वेळार दिमी घालूंक लागली म्हजी सगळीं हाडां कितें जालें आतां सुटल्यांत प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी दोतोरान सांगलें जेन्ना केन्नाच दिमी घालूंक जावचें ना पूण पयलीं म्हाका भिरांतली दिमी घातलो कडेन थिंगा कितें उरत जायत म्हणून उरत म्हूण पूण तेंय म्हणलें मनशा कडेन जायना पूण देवा कडेन जायना म्हणलोलें कांयच ना अशें जायतो लोक दिमी घालूंक लागलो पयलीं तेणी भावात दवरलो आनी जाय जाणांच्यो दिमी बी घालूंक जायना त्यो सुटल्यो पूण एक सांग एका काजराक अशें घडलें काजराक अशें घडलें व्हंकल न्हवरो असो मुखार रावता सदांचे भाशेन आनी मागीर दोनी सायडीन कोण आसतात कोण आसतात देडी आनी देडे तें मातशें करूंक जाय आतां ते सगळे आमी रेड्या पाड्या मातशें खबरो जाल्यात त्यो सुमार 7 जाणां देडयो एके सायडीन आहल्यो आनी 7 जाणां देडे दुसरे सायडीन व्हडली चर्च ती पूण तेमी 7 जाणांनी हे सायडीन ब्लॉक आनी 7 जाणांनी ते सायडीन ब्लॉक वेळ आयलो कॉन्सग्रेशनाचो वेळ कॉन्सग्रेशन वेळार त्या वेळार जेजू हुंड्याच्या आनी येदाकांच्या रोसा वरवीं जेजू हाजीर जाता हो वेळ आनी वेदी सेवकांनी व्हडल्या सेवकांनी कितें केली बेल मारली आनी तरी आसतना हांवें मातशें सिंबल केलें कितें करात म्हूण जाता जाल्यार दिमी घालात म्हूण कित्याक फाटल्यान जायतो लोक आसलो जायतो लोक आनी थंयसर घातली तरी आसतना एकटो तसोच रावलो लांबे पाणार अशी पोपाय अशी लांबेलो आनी ताणें हो आख्खो वीव पळय आहा तो कितें केलो तो पयल्या पाकार आहा न्हू ताणें तसोच रावलो आनी इतलो वेळ तसोच आहा तो बाबडो दोनी हात अशें करून दोन आहा तो स्टॅच्यू हाडून दवरले पाहिजे पाणार अशी पोपायेचे दाणार असो आनी मागीर हांवें कितें म्हणून हांव कसो रावलो मागीर एक बायल मिसा ताका विचारूंक गेली काजार रेस्पेक्ट जाल्या उपरांत ताका विचारूंक गेली आनी ताणें ती बायलेक कशें सांगलें आगे माय म्हाका म्हूण दिमी घालूंक जाय आसलोली पूण मुगे शूज आसलो न्हू ते मुगे लांबेले तोय लांबेलो आनी शूज बी कितें लांबेले ते तर हांवें दिमी घाले जाल्यार ते शूज वत कितें मोडटले आनी खंय उत्तले थिंगा उत्तले मागीर कितें घालपाचें हॉला न्हू म्हण आयज हो संवसार आमकां सांगता तूं दिमी घाल कोणा मुखारी फॅशना मुखार देवा मुखार दिमी गायनाका तो देव न्हू हांव तुगे फॅशन तुगे पयशे हो दिव पूण बाबा न्हू हे भाशेन हो आमचो भावा तोरसा कालवत आसा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 तोर दिसाक जेजूक उलो मार दिमी घाल आनी उलो मार एक उतर हा मारानाथा कितें म्हणलां मारानाथा मारानाथा म्हणल्यार कितें काम लॉर्ड जिजस जेजू हांव दिमेर आसा म्हज्या जिवितान ये जेजू हांव दिमेर रावतां म्हज्या घरान ये जेजू हांव दिमेर रावून तुका उलो मारता म्हाका पाव जशें 17 verse 7 Luke chapter 17 verse 7 17 verse 7 Come on. तुमचे मध्ये कोण एका मनशाक एक चाकर आसा म्हूण समजात शेत कसून वो मेंढरां चोरून तो चाकर परत घरा येता तेन्ना चल बेगी आनी जेवणाक बस अशें ताका दोनी म्हणटलो काय रॉंग वाचलें दिसता म्हाका 17 verse 7 पूण लागीं सरून Matthew chapter 17 verse 7 पूण जेजू लागीं सरून ताका हात लायलो आनी म्हणलें उठात
भियो नाकात. जेन्ना आमी दिमी घालता तेन्ना देव आमकां कितें कोत्ता उठयता आनी कितें म्हणटा कितें म्हणलें हांगासर कितें म्हणलां उठात भियो नाकात. देव सांगता तुमी भिये नाकात. बाबा न्हू ही ती आमची पवित्र सभा. आयज ही पवित्र सभा हें देवा उतर सगळ्यांक परगट करूंक जाय. जेजू सांगलें आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभवर्तमान कितें करात परगट करात. पूण आयज हे देवा उतर परगट करपाची गरज आमकां देवान आपयल्यात. म्हाका दिसता व्हडली व्हडली इगर्ज बांदपाक जेजू सांगना. व्हडली व्हडली इस्कॉलां बांदपाक जेजू सांगलां. जेजू कितें सांगलां आख्ख्या संवसाराक वचात कितें म्हणलां आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभवर्तमान परगट करात. आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभवर्तमान परगट करात. जेजून आमकां वॅटिकन सिटी बांदपाक व्हडली व्हडली इगर्ज बांदपाक व्हडली व्हडली इस्कॉलां बांदपाक ना. जेजू आमकां सांगलें आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभवर्तमान परगट करात आनी सोत मानी तांकां पवित्र स्नान दियात बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. बाबणो आयज पवित्र सभा हें फुडें वता. पाद्रीची गरज बिस्माची गरज फुडें आयज इगोजीची गरज हॉस्पिटलांची गरज इस्कॉलांची गरज. पूण हें सगळें कोत्ता आसतना शुभवर्तमान परगडपाचें जर काम बंद केलें आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरना. शुभवर्तमान परगडपाचें काम फुडें व्हरना जाल्यार जेजूचो वावर आमी फुडें व्हरना. जाय ती परबो फेस्तां हें करूंकूच जाय पुरसां करूंकूच जाय. पूण हें कोत्ता आसतना आमी देवाचें उतर कितें करूंक जाय पावोवपाकूच जाय. म्हणटकीर देव कोण तो देवाचें उतर परगटप म्हळ्यार देव कोण तो दुसऱ्यांक सांगप. समजलें देवाचें उतर शुभवर्तमान परगट करप म्हणल्यार देव कोण तो दुसऱ्यांक सांगप. देव कोण बाप पूत आनी तीग जाण एक देव म्हणल्यार कितें ओके. देव म्हणल्यार जशी जुवाची पयली चिटी मेळटा जॉन चॅप्टर 1 वर्स 4, 8 and 16. देव म्हणल्यार कोण तो सांगूंक जाय ते पळयात. कोण देव म्हणल्यार कोण देव म्हणल्यार जुवाची चीट पयली चीट 4th विसर वडे 8. हू इज गॉड. जी कोण मोग करिना तांकां देवाची वळख मेळूंक ना. जी कोण मोग करिनात तांकां देवाची वळख. क्रिस्तांवां तर मोग करिनात देवाचो आनी पेल्याचो मोग करिनात जाल्यार क्रिस्तांवांक देवाची वळख क्रिस्तांवा कडेन देव आसा वो ना. क्रिस्तांवां तर देवाचो आनी पेल्याचो मोग करिना शेजानीचो मोग करिना शेजानी एकामेकाक पावना जाल्यार क्रिस्तांव न्हय. आमी क्रिस्तांव न्हय आनी आमची सवय कोण ना देव ना. हांव सांगना देवा उतर सांगता मुखार पळयात. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूस. देव म्हणल्यार आनी पड आयकात व्हडल्यान म्हणत जी कोण मोग करिनात तांकां देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूस. कितें म्हणलां देव म्हणल्यार मोगूस. वर्स 16 देव म्हणत देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी बाबात तेवला. देव म्हणल्यार मोगूस. जी कोण मोगान जियेतात ती देवा सवेन जियेतात आनी देव तांची सवेन जियेता. सोजमले हांव कितें सांगलें तें सोजमला
पूण आमी देव म्हणल्यार मोग. आमी तर मोगान जियेनाव. देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमच्या काळजान ना जाल्यार कोण ना? आनी देव ना जाल्यार कोण आहा? तुमी चॅक करात, एक एकट्यान चॅक करची. आमच्या काळजान देवाचो आनी पेल्याचो मोग ना जाल्यार आमच्या काळजान देव ना म्हूण कोण सांगता? देवाची उतर सांगता, देव सांगता. म्हणटा बाबा न्हू, आमच्या काळजान देवाचो आनी पेल्याचो मोग आसा जाल्यार देव आसा. आनी हो देवाचो पेल्याचो मोग आसा जाल्यार देव कोण तो आमी जाणाव, नाजाल्यार देव कोण तो आमी नको. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी आयज निमणी वो हांगासर आमकां देवाची उतर उरगास करता. ही मोगान तूं जियेली जाल्यार आमी क्रिस्तांव, आमी जेजूचे सीस. क्रिस्तांव म्हणल्यार कितें बाय द वे? क्रिस्तांव म्हणल्यार कोण? क्रिस्तांव म्हणल्यार कोण? आतां हेसान सांगलां, देवान देवान मागलोली. जेजून क्रिस्तांव धरून स्थापूंक ना. जेजून आपल्या सिसांक सीस म्हणल्यार क्रिस्तांव अशें म्हणूं ना तांकां. आयकलां थोड्या अवघडे अजाप सयत. आतां कितें कोत रे सगळें? जेजून क्रिस्तांव अशें आपल्या पाटलादारांक म्हणूंक ना. जाल्यार तांकां क्रिस्तांव म्हणलें कोणें? जेजून तांकां मोगान जिवंक सांगलें. जशी जुवांची शबदमान उक्ती करात. जॉन चॅप्टर जेजून कशें क्रिस्तांव जियेपाक शिकयलें तें पळयात. John chapter 13:35. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार. हा, कितें म्हणलां? एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार. एकामेकाचो द्वेष करली, रागान रावली, कुडनाटकान रावली, व्हडपणान गर्वान जियेली जाल्यार ना. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार मागीर हाचे वयल्यान तुमी तुमी म्हजे सीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटले. आमी मोगान जियेताव, मोगाक आमी गवाय दिताव जाल्यार आमी कोणागे सीस? कोणाक गेले? देवागे सीस. मोगान जियेनाव, रागान जियेताव, व्हडपणान जियेताव जाल्यार आमी कोणागे सिसू? देवा गेल्या म्हणटली, देवसरा गेले. आनी ही क्रिस्तांवां, ही मनशां मोगान जियेतालीं. पयलीं क्रिस्तांवां मोगान, एकवटान, भावपणान, नितीन, स्वतान, शांतीन, संस्कारान जियेतालीं. आनी हांव सदांच सांगता, क्रिस्ताची DNA आमची DNA. आमची DNA कोणें तो चॅक केली जाल्यार कोणागे? क्रिस्ताची DNA कोणाक गेली? आमगे DNA. जेजूगे DNA कोणागे जावपा जायी? आमगेली. सान फ्रांसीस शावेराची DNA जेजू क्रिस्ताची DNA. ती मोगाची, शांतीची, संस्काराची, मनशा कुळाचे उदरगती खातीर वावरपाची. पूण ताच्यान DNA आनी कितें? क्रिस्तांव DNA ही. क्रिस्तांव DNA म्हळ्यार मोग, बोगसणें, शांती, मनशाचो आनी देवाचो आनी मनशाचो मोग ताचे काळजान. बाबा ही भाशेन ह्या जेजूचे पाटलादार जियेताले. पयलीं जेजूची पाटलादार जियेतालीं, तांकां लागून तांकां अशें म्हणटाले, दे नोन एज अ वे म्हळ्यार वाट सर्गीची. दे नोन एज डिसायपल, सीस जेजूचे. तांकां वळखतालीं हे जेजूचे पयले पाटलादार तांकां वळखतालीं भाव आनी भयणी, भाव आनी भयणी. आनी तांकां पयले फावटी तांचें जिवीत पळयलें. हे जेजूच्या भावांचें, जेजूच्या भयणीचें, जेजूच्या सिसांचें, जेजूच्या पाटलादाराचें जिवीत पळयलें. आनी तांकां लोक कितें म्हणूंक लागलो जाणा? एक एफेसस चॅप्टर 11 verse 6.
verse 6. No, verse 9, I think so. 9:11. पयली पावटी तांकां क्रिस्तांव म्हणटात पळयात. अंत्योक हितून तांकां पयली पावटी क्रिस्तांव म्हणटात ते पळयात. Eleven 26. 11:26. तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंतोकियेक हाडलो. एक आख्खे वर्स थंयचे पवित्र सभे मदें ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक ताणें शिकवण दिली. आनी अशें आंतोकिये शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण आडनांव पडलें. अंत्योक म्हणटा थंयसर पयली पावटी तांकां लोकांनी नांव दवरलें कितें म्हणू? क्रिस्तांव म्हणून. आतां क्रिस्तांव म्हणल्यार आमी ग्रीक भाशेन उतर येता तें क्रिस्तोस मिन्स एनॉयटेड वन, होली वन, माखलोली, पवित्र केल्ली, लटर फटर न्हय, पेगन न्हय, हे संवसारीक चाली रिती प्रमाणे चलपी न्हय, क्रिस्ता भाशेन पवित्र. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी निमणे वर्सा जेजू सांगता संवसार सरपर्यंत हांव तुमच्या आसा. आनी आयज लेगून आसा 2024 वर्सां जालीं. आयज लेगून जेजू आमचे बरोबर आसा. आनी तो मातयेव पयलोच उडगास करता. मॅथ्यू चॅप्टर 1 verse 23. संवसार सरपर्यंत हांव तुमचें सांगत आसा. मातयेव पयलोच उडगास करता पळयात. मॅथ्यू चॅप्टर 1 verse 23. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें. पळयात एक आंकवार चेडू गर्भेत जातलें. एक आंकवार चेडू कितें जातलें? गोरबेज जातलें. मागीर आनी ते एका पुताक जल्म दितले. आनी ते एका पुताक जल्म दितले. आनी मागीर आनी ताका इमानुएल ताका इमानुएल म्हणजे आमचे सवे देव आमची सवें देव अशें नांव घालतली. अशें नांव घालतली. आमची सवें देव इमानुएल. गॉड इज विथ अस. देव आमची सवें. भावणो आयज हो देव आमची सवें देवाची उतर परगट करूंक, देवाची उतर नियाळूंक आनी ह्या देवाच्या उतराचें गोंय जावंक हो देव आमचे मदें आसा. ताचेर आमची नदर मारुया. थोडो वेळ ह्या पवित्र संस्काराचेर नदर मारात. हें देवा उतर आमी आयकलां आनी घडटा ती दिमी घालात. घडटा ती दिमी घालात. देवा तुजें उतर हांवें आयकलां. तूं कोण तो हांव वळखूंक सोदता. थोडोस वेळ जें काळीज मौन ओतमो उक्तो कर आनी देवा लागीं उलय. देवा ह्या वेळार तुजे मुखार हांव सासंगी पडटा. अनेक पावटी हांव सासंगी पडटा आनी तुका म्हज्या रोसाराक हांव नमस्कार करता. तुका हांव आर्गां दिता. तुका हांव दिन बसता. तुजे मुखार हांव सगळें म्हजें दूख आनी खोस
पिडा आनी संकुश सगळें तुजे मुखार दवरता दुनिया. दुनिया तुजेर हांव विस्वासता. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सर्वंटार, तुजेर हांव पातयता. Tus mozos sumi, tus mozo de, vakani tuka kazanta, tus mozo rosna, tus mozo dori. Vakani tuka kazanta. Tu Jesus var mozo sanlola alashiro visvat mozo tujir devta. Tu Jesus killo mozo mugnani tuji oslo दावो तुझी सुशियेत. जेजू धावून धावून तुझेशी आमी आयल्या. धावून धावून तुजे विस्वास करून आमी आयल्या. तूं देव म्हूण ह्या वेळार तुजे मुखार तूं जेजू सांगात म्हजो वायट वेळार आदार तुजो गोबान तुज्या संतोष घेतलो. तूं जेजू राय म्हजो कुर्बेचो सुंदीर कसो थारूक म्हज्या जिविताचो सगळी रोसना दुनिया तुजे मुखार हांव दवरता. बाबसाहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्रे माद्री आख्खी पवित्र सभा सगळे मनीसकूळ रागान द्वेषान जेतल्यांक मोगाची शांतीची तांची DNA शांती जावन मोग जावं दी, समजीकाय जावं दी, मनीसकुळाचें बरेपण जावं दी. पिडीन आसलेल्यांक आकांताक सांपडल्यांक जिविता मरणां मदीं झुजतल्यांक समाज सेवकांक हे सैम सांबाळूंक वावुरतल्यांक पुलिसांक आदोगादांक आशीर्वाद दिलो. भुरग्यांक तरणाट्यांक तुजे आशीर्वाद कर. देवाचें उदर परगट करतल्यांक पाद्री माद्री अदीक पवित्र आत्मेची जानवायेन आनी कृपेन कर. आनी वेळार येदीमेर रावल्ल्या तुजे परजेक जस्तून दीस उठात भिवो नाका. उठात भिवो नाका. हांव तुमच्या सांगाताक आसा.